दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कुर्सा वाट जैताची वाट, जिणी परिवर्तनाची वाट, आत्मिक जिणी एक ती फायद्याची मात नाही ती अवश्य. जेजूनच मुळे परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच सर्गींचे राज पळोवंक तांगचे ना. कुर्साचे वाटे वेळा आमी कशें जेजू परी परत जल्मोवचे, जिणी परिवर्तन करची हें आमी नियाळटाव. देखून ही कुर्सा वाट आमची जिणी परिवर्तनाक अवकाश कर दिवं. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका, भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. पयलेंच दिसांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेन सर्वी सडयलाय सगळो संवसार. फर्माण, ताकीद, हुकूम, आज्ञा हे शब्द आयकतना काळजांत एका तराचें बें उरता. आजकाल हे शब्द उणे वापरतात. बदलाक समुदाय, संवाद, भाव बांदवपण हे शब्द चडशे प्रयोग जातात. ही देवाची रीत. ताच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्हय. तो रागार जावं सावकास, दयाळेंत ग्रेस्त. देवाच्या ह्या श्रेश्ठ शेगुणाची शेळ सैत नातिल्ली मतलबी जीब जायते फावटी फर्माण वाचता. उपरांत आपणे कितेंच करूंक ना म्हूण हात धुवन जबाबदारेतावन निसरता. सोम्या, म्हज्या जिबेन हेरांचो मान काडिनासता स्वादमन करूंक म्हाका कुरपा दी. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैमये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. दुसरेंच दिसांव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावरवीं सडयलाय सगळो संवसार. आधुनीक काळार आमी गळसूंच्यो वस्तू ल्हान ल्हान करून तयार केल्यो, पूण जिणयेचे जबाबदारेचो कुरीस ल्हान करूंक जायना. तो आमी वोवंकच आसा. कुशेन ववयतेल्यांक सुशेग मेळटा. दुकां गळोवन ओमतात तीं गितां गावून लुंवतलीं म्हणटा किर्तनकार. सोम्या, म्हज्या वांट्याचो कुरीस कुशेन वावोवंक म्हाका तिरासाण दी. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैमये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. तिसरेंच दिसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पुंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावरवीं सडयलाय सगळो संवसार. कुरीस ववयनातलो कुर्सा पोंदा पडना. कुर्सा पोंदा पडचें कुरीस ववयतेल्यांनी. पडणें जैताचो दरवटो. क्रिस्तांव जाल्ल्या म्हाका सोम्यान कुर्सावीन जियोंक आपोवंक ना. कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान येवंक उलो दिला. सोम्या, कुर्सा तें पातयेणी दवर कश्टाचे वाटेन मुखार चलूंक म्हाका शिकय. सोम्या काकुळतामची कर. सदैमये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. चवथेच दिसांव जेजू आपले दुखेस्त आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, सडयलाय सगळो संवसार. एकसुरपण आधुनीक काळाचे निष्ठूर कर्ग. पिडापुणी सोशयेत एकसुरपण न्हय. एकामेकाच्या सांगातांत आमी जियेचे म्हूण देव कुशी व्हरता. मोरी जेजूक एकसुरो मोरूंक सोडिना. आपल्या आवयपणाचो मावन उतरांचो बळवंत सांगात आपल्या पुताक ती दिता. सोम्या, हांव तुजे सवें आसा म्हणली बुजवणेचीं उतरां उसारूंक आनी ती पाळूंक म्हाका बळ दी. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैमये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. पांचवेंच दिसांव श्रेणसो शिमाव जेजू कुरीस वोवंक कुमो करता.
आमी तुका नमस्कार पण करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बागेन कुर्सावरवीं सडयलाय सगलो संवसार. आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणसो स्वार्थी आनी आंगालापी हो संवसार. तरी हेणे तेणे थोडे सिरेनाचे सिमांव पळोवंक मेळटात, पूण तांचो दिवचो मनोभाव वेगवेगळो तरी ताच्या की एक बरी वाट जेजू आमकां शिकयता. पिडाक गूण करूंक पेसडच्या बदलाक पिडा आडोवंक पेंकट बांदचें, जेजू रिस वोवंक कुमो करच्या बदलाक कुर्साचें मरण मरचें पाताकच काण उडयता. सोम्या म्हज्या जिणयेन आजचें कोटेपण पाळा समेत हुमटून उडोवंक म्हज्या मोतीक उजवाड दी. सोम्या काकूळ तामची कर. सदे मये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सवेंच तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार पण करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बागेन कुर्सावरवीं सडयलाय सगलो संवसार. मुखामळ काळजाचो आरसो, ताचेर वासूंक येता ती काळजाची गोडसाण. कित्याक बऱ्याची जडाय उतरांक जायनासलो उद्वेग. वेरोनिकाच्या काळजान मोग आशिल्लो देखून जेजूच्या मुखामळा वयली खंत दूख आटे विटे हुस्कोती पारकूंक शकता. व्हडलें कांय करूंक ना ती सकना तरी आपणातान कितें करूंक जाता तें करूंक ती धैर्यान फुडें सरता. सोम्या निराशी जाल्ल्या मुखामळाचेर संतोश हाडूंक तूं म्हाका उदार मोन दी. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. सदे मये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सातवेंच तेसांव जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार पण करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बागेन कुर्सावरवीं सडयलाय सगलो संवसार. पडटना कैतान पडटा हाचेर अवलंबून आसा आमची दूख. कितले वैरतां पडटा तितली दूख चड. दूख न्हय आमचे कुडीक मात बागार पडले ते सुवातेक सयत. एका कुटुंबाचो वडील पडटना ताच्या कुटुंबाक जावची दूख विशेष. देखून आमी पडून स्कंदल दिनासता रावंक जागृतकाय गरजेची. पडलेल्याक मात्र पडलेल्यांचे कश्ट कळीत जातात. देवान दिल्ली सकात वापरून उठाचे आनी फुडें चलाचे. सोम्या पडले कडेतान उठून फुडें वचूंक म्हाका सकत दी. सोम्या काकूळ तामची कर. सदे मये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे. कुर्सातय कुर्सातय हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडेन कश्टान दुकान हांव कुर्साक पटलून धरता. आठवेंच तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार पण करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बागेन कुर्सावरवीं सडयलाय सगलो संवसार. खंयच्या एका स्त्रियेन जेजूक मरणाश येवचें, जेजूक सुखदार करचें वा ताका नेगार करचें निदर्शन सुवार्थेंत लिखिल्लें ना. पूण सभा स्त्रियो आपल्या दुडू बदकान जेजूचो आनी ताच्या शिसांचो गरजो सुदारसितली अशें म्हूण सुवार्थेंत आमी वाचता. असल्या तें जेजू मोवाळटा, तांकां बुजयता. स्त्री बरी जाल्यार कुटाम बरें जालें, कुटाम बरें जाल्यार गांव बरो जालो. सोम्या एका स्त्रिये तें तुजें रूपणें पळोवन तिका फावो तो मान दिवंक म्हाका शिकय. सोम्या काकूळ तामची कर. सदे मये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. णवेंच तेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार पण करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बागेन कुर्सावरवीं सडयलाय सगलो संवसार. देवान मनशाक इतली सकत दिली ते सक्तेचो नियाळ करूंक मनशाक हो एक जल्म पावचो ना. देवान दिल्ली देणी डिवटोनेर दवरून संवसाराक दाखयचे शिवाय कळशे पोंदा दवरून कुसोंक सोडची न्हय. जेजू पडून उरता. ताच्या बापान ताका दिल्ली अपरिमीत आंतरीक सकत जाण आसून ताचेर पातयेवन कुरीस घेवन फुडें वेता. सोम्या
म्हाका तुवें दिल्ले सक्तेचेर पातयेवन म्हज्या जबाबदारेन तिरासांड लाबय. सोमया काकूळ आमची कर. सदैव ये मागता उपकार करून सई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 10वें ते सावन जेजूचे आंगोस्तर कांटका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सरवी सडेलाय सगळो संवसार. आंगोस्तर म्हजो मान दमता. आंगोस्तर एका मनसुगेचे व्यक्तीन सांडूंक आशेवची निमाणी वस्त. ह्या संवसारान ती ना जाल्यार दुसरें कितेंच ताचे लागीं ना म्हूण लेख. जेजून आपले आंगोस्तर त्याग करतना ताका बगुले ते मानसीक कश्ट विवारूंक असाध्य. पूण तातूंत लिपलां ताचें खरें स्वतंत्र खरी सुटका. मोगळा जेजू संवसारांतल्या सर वस्तूंनी तुजी खुशी वाचून त्यो तुजे व्हड महिमेक आनी म्हज्या आनी पेल्याच्या उदरगते कथे वसत वावरूंक तूं म्हाका उजवाड दी. सोमया काकूळ आमची कर. सदैव ये मागता उपकार करून सई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 11वें ते सावन जेजू कुर्सार खिळायतात. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सरवी सडेलाय सगळो संवसार. जे कितें तात्कालीक तें सगळ्यांक आकर्शीत करता. पूण शाश्वता विणे तात्कालीक ना. शाश्वतपण मात्र आमच्या ह्या तात्कालीक जिणयेक अर्थ दिता. हेंच दाखोवंक जेजू आपले पवित्र हात कुर्साक खिळावंक दिता आनी जे कितें शाश्वत आसा ताका वेंगूंक उलो दिता. ताचो मोग ससनाक बाळता. ताचे बरी मोग करूंक शिकया. मोगळा जेजू म्हज्या जबाबदारेक कुशेन म्हजें जिवीत खिळावंक तूं म्हाका आदार दी. सोमया काकूळ आमची कर. सदैव ये मागता उपकार करून सई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 12वें ते सावन जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सरवी सडेलाय सगळो संवसार. दुस्मानाक बगसून मेल्ल्या स्तेफानाचें मरण सावलाच्या परतवण्याक कारण जालें. आपल्या दुस्मानाक बगसून कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें मरण थंयसर आसल्या शतापतीच्या वावरताचें उसारणेक कारण जालें. बायले देखीक ती एक सलवणी म्हूण दिसल्यारी देवा मुखार तें एक व्हड जैत. हेरांक बगसूनचें म्हाका मरणा तितलें कश्टांचें जाल्यार हे सलवणे फाटल्यान जैताची निशाणी आसा. सोमया तुवें कुर्सारतावन दुस्मानाक बगशिल्ल्या परी म्हाकाय बगसूंक बरें मन दी. सोमया काकूळ आमची कर. सदैव ये मागता उपकार करून सई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 13वें ते सावन जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता चडेलाय सगळो संवसार. मोरयेन एक दीस बेतलेहमांत देवाच्या हातांत जेजूक आपल्या हातांनी घेतना जेजू हिमाप्रास्त दवो आसलो. आज मनशाच्या हातांत ताका आपल्या उस्क्यार घेत आसतना तो रक्तांत भिजोवन तांबडो जाल्लो. देवान रचयल्लो सोबीत सुंदर संवसार मनशान आज रक्ता वळ्यान भरला. देखून जेजू आपल्या रक्तांतल्यान तो धुवन शुद्ध करून पाटी बापाच्या हातांत ओपसिता. मोरी हें सत कुर्सामळी नियाळता. सोमया बापान रचयल्ली सुंदर पृथ्वी नितळ निर्मळ दवरूंक म्हजो सहकार तूं आशेताय. आपले सोमया हांगा आसा तुजो साकर. सोमया काकूळ आमची कर. सदैव ये मागता उपकार करून सई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 14वें ते सावन जेजूची कूड नेके पितात. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सरवी सडेलाय सगळो संवसार. मोग सदांच जिखता. इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणलो जेजू आपल्या मरणाद्वारी आपल्या इश्टांचो कितलो मोग करता म्हणलें दाखयता. देखून तो मरोंक ना. तो जिवंत आसा. तो मातयेन पडिल्लो गोवांचो खण जाला. यातेश्ट फळ दिवन तो आसा. हजारो लोकांच्या काळजान रायपाट बांदून बसला. तो ससनाक मरना. आमचो देव ससनाक जियेवचो देव. सोमया ससनाक बाळची दिरबी पुंजोवंक
हांवें एक गोवांचो खण जायशेंकर सोम्या काकुळ तमचीकर सदैव मये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत मोगळा जेजू तूं जीव दिवंक म्हूण आयिल्लोय भरपूर मोपान तूं दिवंक म्हूण आयिल्लोय ही कुर्साची वाट नियळ्ळ्या म्हाका तुजो नवो जीव दी तुजी तत्वां म्हजी तत्वां करूंक तुजो मोग हांवें हेरांक वांटूंक म्हजी चिंतना उलोवण्यांनी देखीन दिसान दीस हांवें तुजे सारकें जावंक तूंच म्हाका फावो कर तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुरदीस पुरा आमच्या मोगान रचणारा काकुळतारा आमच्या दयाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या उडमून सुदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा भुतार तुझे आयकूंक आमी आयल्या जिनिताचे बांदूक आमी जमल्या भिरे जावं तुजे राव सिचागत पिकली साव माताव तुजे बेसा भिरे जावं तुजे थाव सिचागत पिकली साव माताव तुजे बेसा सर्वेस पुरा आमच्या मोगान रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगान पोसणारा नीतीदारा आमच्या वडमून सुदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा. देव बरो दीस दिव तुमकां म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्ती करना तुमकां ह्या बगेवंत हप्त्यांत ह्या मंगळाराच्या दिसा जावच्या मिसाक तशेंच नवेनाक न्ही सक्रामेंताच्या आराधनाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमची इरादे तुमची ते सवां घेवन हांगासर तुमी आयल्यात पुरसत करना खंडीत तुमची ते सवां सांजूत देव सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पिता तुमच्या पासत मागता. मध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर्व भक्तीकां खातीर विशेष करून आमी मागता. तुमची इरादे तुमची ते सवां तुमचे कश्ट दूख सगळे तो स्विकार करून दी आनी तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी म्हण आमचे मागणे तुमचे खातीर जावन आसा. हेच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान अर्ग आनी ते सवां पासून मीस भेटयता फबी आनी जेस्सी मेंडोन सादो कातार ते सवां खातीर मीस भेटयता सिंथिया डिसोजा उर्वा ते सवां खातीर मीस भेटयता जिन्नी पिरेरा मुंबई देवतीन दुल्सिन कॅस्टलिनो जत्म्या मीस दिता ताची कुटुंबाचे संदे पांगळा अर्गां मीस दिता स्टेल्ला पिरेरा उर्वा देवदीन लायन्स डी अल्मेडा आत्म्या मीस दिता प्रिन्स्टन डिसोजा त्रासी अर्गां मीस दिता लितिशिया पिरेरा आनी कुटाम मारोल मुंबई अर्गां आनी ते सवां पासून मीस भेटयता वलेरियन डिसोज आनी कुटाम नेरूल न्यू मुंबई अर्गां मीस दिता संदीप एंटनी डिसोजा आनी बीना डिसोजा जे वखणां मागतान बसयला तांचो उडास करून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा दया आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो बगेवंत हप्त्याच्या मंगळार आमी आसां. हे संदर्भार जेजू म्हणटा हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना आनी पितृ विचारता तूं खंय वेता ही सोमिया खंय वेता हें आमकां आपण व्हर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हर एक दीस हे सवाल विचारूंक जाय सोमिया लागीं खंय येताय सोमिया आमकां सोडून तूं खंय वेताय वचनाका आमच्या संगात राव सोमिया म्हूण मागे तूं सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या संगात रावूं दी आमकां कृपेन भरून दी आशिर्वादान नेटोवन दी म्हूण विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. इतर काळच्या मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी आमच्या पथकाची दूख धरया. मुगळ सुमिया तूं सदांच आमचें थंय रावोंक आशेताय पूण आमची काळजां आमची मनां तुजे तान पयस आसात देखून तूं रावोंक शकनाय
ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पस्तेत तापोवन बक्षणे मोगोन म्हणटा हांव बुडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळट दाखय वर्दयेन सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळ दाखय. मुगळ सुमया तुजें उतर सदांच आमच्या सांगत आसा त्या उतरान तूं सदांच आमच्या मदें आसाय पण तें उतर आमी वाचूंक ना त्या उतराचो मोग करूंक ना तिरस्कार केल्लो आसा ह्या मुखांतर तुका आमी आमचे सांगत दवरूंक खुशी व्हरूंक ना दूख दिल्लें आसा सोमया पस्ते तपावून बक्षणे मोगोन म्हणटा हांव वडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळट दाखय वर्दयेन सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळ दाखय. मुगल सोमया एकामेकाच्या जिवितांत तूं आसाय एकामेकाच्या काळजांत तूं आसाय पण तांकां तिरस्कार केल्ले मुखांत तुकाय आमी तिरस्कार केल्लो आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा हेरांकी दुखयलेलें आसा पस्ते तपोवन बक्षणे मोगोन म्हणटा हांव सोमया वडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळट दाखय वर्दयेन सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करून आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया एकडी बरोदळे दामपी आमच्या गरजां खातीर सवं खातीर विशेष करून आमी मागे सर्व पदवेदारा भूमोगाळ ससनाच्या देवा जेजूच्या कस्ता मरणाचो संभ्रम फावो त्या मानान करूंक तुजे बक्षणे आमी सोडूंक फावो कर त्या आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप रेपाणो मुझे आयकून घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत या हांव जुल्मोंचे आदीं सुरस्परान म्हाका आपयलो म्हजे आवयचे कुसव्यांत हांव म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो ताणें म्हजें तोंड तरीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण हांवें म्हळें हांव निर्फळी वावुरलो हांवें म्हजी सगत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातान म्हजें इनाम पूण आतां सर्वेस्पर उलयला जॅकोबाच्या ताचे शीं परतून हाडूंक इस्रायल परचेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयचे कुसव्यांत आकारलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूस आतां म्हजें बळ ताणें म्हळें फकत जॅकोबाच्या कुळ्यांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो देवाचें उतार हें देवाचें ओळखा मुझे तोंड तुझी सोडवो परगडतेले सोम्या मुझे तोंड तुझी सोडवोन परगडतेले सोम्या
हांव आसरो घेता म्हाका केदीस पटवून पडो दिनाका त्यो न्याय नितीचो सुबेदार देखून म्हाका सोडून बाचाव कर म्हज्या उल्या कांद्यो म्हजे तारण कर म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगतेले सोम्या जातूं सर्वेस्परा म्हजे कणा म्हज्या भद्रतेचो आसरो जातूं म्हजे जीव वाटोवचे कोटे कित्याक तूं एकलोस म्हजे कणा आनी म्हजे कोटे न्हय देवा म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हजें तोंड तुजी सोडवो परगडतेले सोम्या म्हजें तोंड तुजी सोडवो परगडतेले सोम्या वंदन तुका क्रिस्ता नमन तुका आमच्या रायन तुमकां जालोय बापा बळये शेरे परी तुका वेलो कुर्सा जोडच्या वंदन तुका क्रिस्ता सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवान जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या इतले सांगून जेजू आपल्या आपणा भितर जेजून कणवळून म्हणे सतस हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विस्वासघातान पराधीन करतलो कोणा विशांत जेजून अशें म्हळें म्हणून कळनासतना सिसे कामेका पळोवंक लागले ताच्या सिसां मदलो एकलो जेजूक चड मोग आसूं ताचे बगलेकच तेंकून बसलेलो कोणा विशांत तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हणून सिमोन पेद्रूक ताका हात भाशेन म्हळें देखून त्या सिसान आपली तकली जेजूच्या हद्या कुशीन बागवून सोम्या तो कोण म्हणून विचारलें जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तो सुतो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो तो जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय तें बेगीन कर ताणें कित्या पासोत अशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना तुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसलेली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तूं घे वा दुर्बळ्यांक आयिल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायजे म्हूण थोड्यांनी चिंतलें पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुत्तान बायसन गेलो तवळ रात जाल्ली जुदास बायसन गेले उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवय देवाकी महिमा लाभली देवाची महिमा ताचे ती परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीच परगट करतलो मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगात आसा उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांव तुमचे सांगता आसोना जो देवान सांगलां तें हांव तुमकांय सांगता हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जावचें ना सिमोन पेद्रून ताच्या लागीं म्हळें सोम्या तूं खंय वेताय
जेजून जाप दिली हांव वेतां थंय तुमच्या नातां वाड्डन येवंक जायना तरी उपरांत तूं वेतलोय पेद्रून ताका विचारलें कित्याक सुम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना तुजे पासून जीव दिवंक हांव तयार आसां देखून जेजून ताका जाप दिली म्हजे पासून तूं जीव दिवंक तयार जाय मो सदस हांव तुका सांगता कोंब्यान सात घालचे आदी 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो आयची एक सुवार्ता आमी आयकली जुवांवची सुवार्ता ह्या जुवांच्या सुवार्तेंत जुवांव आपणें देखिल्लें आपणें पळयल्लें आनी आपणें अनुभव केल्लें तो बरयता थंयसर निमाणें जेवणार कितें घडलें तो स्पश्ट रितीन जुवांव हांगासर बरोवन घालता आपणें खुद्द पळयल्लें खुद्द बगल्लें कितें घडलें थंयसर जेजू आतां आपणा भितरच कणवळ्यान भरला कणवळ्यान तुमकां आतां मरोंक आसा म्हूण कडी जालें जाल्यार हां कशें तुमकां भोगता कशें भोगता गोत्तू ना फादर ती तसली गडी येवंक ना आमकां कशें गोत्तू तुमकां काही बगलां जाल्यार सांगा म्हणशात तुमी हां हय की न्ही आतां चिंतया तुमकां कोणाक एकल्याक आतां म्हाका दर्या हांव तो बापाचो आसा न्ही आतां म्हाका मरोंक आसा पल्या म्हाका जिवीशी मरतात स्वस्थ म्हाका कळीत आसा कळ्ळें गी हांव कसो आसतलो संतोशान आसतलो गी हां बेजारान आसतलो गी म्हज्या तोंडार परजळ आसतलो गी मनीस जाल्ल्या कोणाच्या तोंडार परजळ आसना मनीस जाल्ल्या कोणाच्या तोंडार परजळ आसना कोणाकय ती घडी संतोशाची जावंक साध्य ना देवाच्या पुता जेजूकूच ती घडी कणवळ्याची जाली जाल्यार देवाच्या पुता जेजूकूच ती घडी भिरांकूळ जाली जाल्यार रगत गम्योची जाली जाल्यार मनीस जाल्ल्या आमकां ती घडी सोसूंक साध्य गी ना थोडे आसात थोडे रेप केल्ले थोडे बॉम्ब दवरलेल्यांक फाशी जाल्ल्या वेळार कळ्ळें फाशी जाल्ल्या वेळार तांकां सकाळीं पंत्यार 3 वरार उठयलें ताका बरें करना न्हांवन यो म्हळें न्हांवन आयलो ताका पिवंक कितें जाय दूद जाय म्हणालो दूद दिलें आनी कितें जाय म्हाका म्हज्या आवय लागीं उलयचें फोन करना फोन करून उलयलो ताच्या उपरांत कितें जायचें म्हाका 3 पटी मागणें करूंक आसा मागणें करूंक अवकाश दिया अवकाश करून दिलो आनी कितें करूंक आसा आनी कितें करूंक जाय आनी कांय ना आनी मरोंक जाय बिंदास सांगचे थोडे पळयलां आमी पळयलां ते थोडे गरवी आसतात गरवी म्हळ्यार काळजांत पातक वळखनातले दारूण काळजाचे ते तांकां मरणी ना गोत्तू ना तांकां कितें म्हळ्यार जिविती गोत्तू ना तांकां हेरांचो नाश करून मात्र गोत्तू तसले मनशाय आसात पूण सणावत काळजांत मासाचें काळीज रुता केल्ले काळजांत देवाचो मोग रुता केल्ले कळ्ळें गी ह्या संवसारांत खंडीत खंडीत ते मरोंक कुशी व्हरनात कित्याक म्हळ्यार देवान दिल्लो तो मोग हेरां थंय वांटूंक अशें येतात आनी अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया जेजू त्या सिच्युएशनार आसा फाल्यांच्या 2 पारां 3 वरार हांव ह्यो संवसार सांडटलो आयच्या राती म्हाका पाराधीन करतले म्हाका जरबान मारयतले माथ्या कांट्याचो मुकूट सांचयतले म्हज्या कांदार बरादीक कुरीस वयतले म्हज्या कांदार दितले हांव तूं कुरीस व्हरनो ओवन व्हरनो
कलवर पर्वतार वेतलो कश्ट सोंसतलो मरतलो दगदणी बगतलो वळवळ्याचे मार हांव खातलो म्हाका विणगो करतले विणगो करून कुर्सार न्हिदयतले आनी म्हज्या हातांनी किडे मारतले किडे दवरून सुत्यान बडयतले एका तेजी बॅ हे सगळें पळोवन जेजू सगळो कळवळटा आनी संदर्भार तो कितें म्हणटा पळया 12 जाणां शिस सांगाता जेवणा बसला जेजू 12 जाणां शिस सांगाता जेवणा बसला 3 वर्सां ह्या शिस सांगाता तो आसलो 3 वर्सां आनी 3 वर्सां शिस सांगाता आसलो जेजू आतां जेवणा बसता निमाणें जेवण ताचें शिस सांगाता जेवचें आनी तो म्हणटा तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विस्वासघातान पराधीन करता तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विस्वासघातान पराधीन करता पळया पराधीन करता म्हणनी विस्वासघातान पळया कित्याक विस्वासघातान आपणाच्या जेवणाच्या पलंगणांत हात घाल्लो आपणाच्या जेवणाच्या बशयेंत हात घाल्लो मनीस म्हाका वीक घालता पळया आतां 30 नाण्यांक म्हाका विकता तो जेजू सांगाता जेवल्लो जेजू सांगाता खेळुल्लो जेजू सांगाता हसुल्लो मनीस ताकाच विकता पळया विस्वासघात जायते पोटी कुटुंबांत अशें जाता थोडे पोटी पतीनेकच विस्वासघात करता खंय नासतना पतीने कांय सांगिनासतना थोडे पोटी वहिवाट करता थोडे पोटी आनी कितें करता पळय विस्वासघात थोडे पोटी पतीनेक कांय पती कांय सांगिनासतना थोडे पोटी विस्वासघात करतात पूत आवयक बापायक धूव आवय बापायक थोडे पोटी विस्वासघात करतात कांयच सांगिनासतना चुपाचुपी मोग करतात लो रजिस्टर खाजर जातात रजिस्टर खाजर जाल्या उपरांत आवय गोत्ता आसचें तेदो पयल्यान गोतूच आसना मागीर कोणें सांगलें तुजी धूव तुजो पूत खाजर जाला खंय रजिस्टर जाल्यान खंय पळया विस्वासघात थोडे पटी जायते पटी घडटा अशें कुटुंबांत भावान भयणीन भावाक विस्वासघात करचो थोडे पटी आवयन बापायक बापाय भुरग्यांनी करचें जाग्या खातीर हांगा सायन घाल पळय हांगा सायन घाल हांगा सायन घालें जागो रजिस्टर करून जालो मागीर घरांतले भायर घालें आवयकच भायर घालें भावाकच भायर घालें बायलेकच भायर घालें पतीकच भायर घालें भयणीकच भायर घालें पळया अशें घडटा विस्वासघात जुदासा बरी पयशां खातीर आस्ती खातीर दुडवा खातीर बदका खातीर विस्वासघात आनी अशेंच जुदासान केलें आनी तसल्यांक जेजू म्हणटा तसल्यांक जल्मोंक नातल्यान जाल्यार भोव बरें जल्मोंक नातल्यान जाल्यार तशें भोव बरें तसले विस्वासघात करून जियेतात पळय मुखार बरें म्हणून फाटल्यान सुरी घालतात मुखार तुजे सांगात जेवतात जेवलेल्या बशेक आज्ञा बरी वीक घालतात पळय ते जल्मोंक नातले जाल्यार कितलें बरें म्हजे मोगाच्या भाव भयणीनो दुसऱ्यान पळय हांगासर जेजू म्हणटा कितें म्हणटा जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तसो तो आतां एकलो म्हणटा म्हाका विस्वासघातान पराधीन करतलो तुमच्या मदें आसा म्हणटाना उरल्याची सांग आतुराई कोण गायी देखून पेद्रू म्हणटा जुवांव जेजूच्या सायडीन बसून आसलो जुवांव सुवार्थ बरयलो जुवांव जेजूच्या सायडीन बसून आसलो कुशीन बसून आसलो पेद्रू म्हणटा कोण म्हूण विचार आनी जेजू हो जुवांव जेजूच्या कांद्यार तकली धरता आनी म्हणटा कोण सोम्या तुका विस्वासघात करतलो कोण आनी जेजू म्हणटा हांव पळय आतां कोणाक उंडो वायनान बुडोवन दिता हांव पळय तसो तो आनी जेजून कितें केलें उंडो वायनांत बुडयलो आनी जुदासाक कळ्ळें की जुदास सिमांव इस्कोरियासाच्या पुता जुदासाक दिलो आनी हो उंडो जुदासान केलो जुदासा भितर कोण रिगलो कोण रिगलो सांगा सैतान रिगलो पळया जेजूच्या हातांनी पवित्र केल्लो उंडो जेजून तो उंडो घेतलो देवा अर्गां दिली आनी तो मोडून सिसांक दिलो जेजून तो वायन घेतलो देवा अर्गां दिली आनी आपलें रगत म्हूण ताणें वांटून दिलें आनी पवित्रत्म्यान भरलेलो तो उंडो आनी तो वायन तो दाकांचो रोस पळया पियेल्या उपरांत कितें जायचें आसलें पवित्रत्म्यान बरयचें आशिल्लें देवाची कृपा देवन हेजी आशिल्ली देवाचो आशिर्वाद देवन हेजी आशिल्लो पूण कित्याक जुदासा थंय देवसा रिगलो
सैतान रिगलो कित्याक कित्याक जुदासा थंय पवित्र आत्मा देव जो आसलो तो उंडो आनी वायन सेवल्ल्यांत निमाणे जेवणान वांटेली जाल्ल्यांत कित्याक थंयसर देवसा रिगलो सैतान रिगलो जुदासा भितर कुरीन घरां बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वळू 27 28 आनी आसली जाल्यार स्वस्थ आमकां दिसून येता पळया जो कोण फावो नासतना वो उंडो खाता आनी एकालसींतलें पियेता समायका जो कोण फावो नासतना वो उंडो खाता आनी एकालसींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता पळया देखून आमी उडास दवरी जाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाल्या आनी उंडो आनी वायन आमी सेवलो म्हणून सांगून आमी बागेवंत जायना पवित्र आत्मा आमचे भितर देवून येना जर तर हांव फावो नासतना उंडो खाता आनी एकालसींतलें पियेता जाल्यार हांव केस्त खाता आनी पियेता देवसार म्हजे भितर रिगता सैतान म्हजे भितर रिगता कित्याक म्हळ्यार हांव फावो नासतना खाता तो उंडो देखून सांपावलो मुंदारून म्हणटा तुमी हर एकली उंडो खावचे पयले झडती करूं तुमच्या पातकाची दूख धरूं बोक्षणें मागो पळया देखून मिसाच्या पयलेंत आमी हांव पातकी म्हणटा पातकाची दूख धरता बोक्षणें मागता कुमगार केवणच्या पयलें आमी बोक्षणें मागता म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका दून कर सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर जर तर फावो नासतना उंडो खाता जुदासा बरी जर तर फावो नासतना कालसींतलें पियेता त्या जुदासा बरी ताचे तें देवसा रिगता मात्रणी सैतान रिगता मात्रणी सगळें ताचें जिवीत ख्यास्तीचें जाता कितें केलें उंडो आनी वायन पिवून जुदास कितें सट्ट करून उठून गेलो देवसार रिगलो तो थंयसर समाधानान जियेलो ना कळ्ळें की देवसार ताचें तें आयलो देखून तो गेलो तो शिपायांक मेळ्ळो मातबऱ्यांक मेळ्ळो आनी जेजूक हांव तुमकां धरून दिता म्हणलो ताणें आपूण हाडून जेजूक उमो दिलो आनी जेजूक ताणें दरेशें केलें मागीर कितें केलें समाधान रावलो की 30 नाणी गाण घेवन 30 नाणी घेवन घरा गेलो ताका समाधान मेळोना 30 नाणी काडून तो आनी खंय इश्टागेर गेलो समाधान मेळोना ताका देदस्पर जालो तो आनी ती 30 नाणी आनी देवाळांत ताणें उडयली आनी म्हळें एक निरापराधी मनशाक निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव कारण जालो हे शिरापाचे पयशे म्हाका नाकात म्हूण ताणें कान उडयले मागीर ताका समाधान मेळोंक ना पळया समाधान मेळोना पिसो जालो तो पिसांतूर जालो देदस्पर जालो खंगल जालो सगळो देदस्पर जालो सगळें पिड्ड्यार जालें ताचें जिवीत सगळें ताचें जिवीत हेमकोंडाचें उज्या बरी जालें सोसूंक जायनासतना शिरापाच्या गाद्यांत तें बऱ्या गाद्यांत न्ही शिरापाच्या गाद्यांत गळपास काण घेवन मेलो पळया जीप भायर घालना दांत साबून मेलो पळया फावो नासतना सोम्याच्या जेवणान वांटिली जाता त्या मनशाची गत जुदासा जाल्ले बरी जातली म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो स्वस्थ देखून तुमच्या मदें जायते जण अस्कस जाल्यात जायते जण पिडेस्त जाल्यात आनी जायते जण मर्ण पावल्यात म्हणटा सांपावलो कित्याक म्हळ्यार तुमच्या नापसंदाच्या साली वरवीं फावो नासतना तुमी ह्या जेवणान वांटिली जाल्ले वरवीं आनी तसलें सांगूंक नजो म्हणलें सत देवाचे उतर आयचे सुवातेंत आमकां दिता ताचे उपरांत तूं करूंक वेताय तें बेगीच कर म्हणालो जुदासा बैसर वेताना तूं करूंक कशें येताय तें बेगीच कर तूं म्हाका गतान पराधीन करूंक कशें येताय म्हाका कुर्सार मारूंक कशें येताय म्हाका वळवळ्याचें मरण मारूंक कशें येताय म्हाका नालिसायेचें मरण दिवंक कशें येताय म्हाका आंबट वायन साकोवंक कशें येताय उस कर आनी जुदास समजलो जेजून कितें सांगलें आनी जुदास करूंक गेलो जुदासान कितें केलें जेजू कशें ताणें लगड काडलें जेजू कशें विकृत केलो पूण आपणी गळपास काण घेवन मेलो पळया जिवीत ताणें संपयलें म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून पळया सोम्या थंय विस्वासी रावचें आमी कितलें बरें
हांगासर सोमी सकयल पडोवना, सोमी नाश जावं ना, सोम्याचें जिवीत बरबाद जावं ना, सोमयाक महिमा मेळ्ळी. पळया देखून जेजू म्हणटा देवाची आतां मनशा पुताक महिमा लाभली. पळया जुदासान केल्ल्या त्या खोट्या करण्या मुखांतर जेजूक अकमान मेळोवंक ना, जेजू कांयच नुकसान जावं ना, बगर जेजूक महिमा मेळ्ळी, महिमा लाभली आनी ताचे सवय देवाकी महिमा लाभली म्हणटा देवाचे उतर. पळया आतां मनशा पुताक महिमा लाभली, ताचे सवय देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा जेजू मारिपात प्रगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा प्रगट करतलो. आनी तो म्हणटा भुरग्यानो 11 जाणांक म्हणटा आनी थोडो वेळ मात्र तुमी म्हज्या सांगात आसतल्यात, म्हाका पळयतल्यात, उपरांत तुमी म्हाका पळोवचें ना. आनी हांव येतलो थंय तुमकां येवंकी जावचें ना. कोण मरोंक तयार आसात तुमच्या मदें? कोणी तयार ना. मरोंक तयार ना देखून पेद्रू न्हू देवाळाचेर सपत घालना म्हळें हांव ह्या मनशा वळखत ना. कोणी मरोंक नातले तयार, धांवले पुरा पडना. पण पेद्रून एक सवाल विचारलें, तूं खंय येताय सोम्या? आमकां येवंक जायना म्हणटाय, आमकां पळोवंक जायना म्हणटाय, तूं खंय वताय? तूं खंय वताय सांग पळया. पेद्रून पळय पेद्रूक जुआंक आनी जाकोबाक, पेद्रूक जुआंक आनी जाकोबाक जेजू खंय सोडूं ना. जेजू खंय गेलो थंयसर ताका आपोवन व्हरून गेल्लो तो. पळया जेजूक लाजराक जिवंत करतना सगळ्यांक आपोवन उरूं ना, पेद्रूक जाकोबाक जुआंक केल्लें. कळ्ळें गे? हां जायराचे दुयेक जिवंत करतना पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंक आपोवन व्हेल्लें, सगळ्यांक आपोवन उरूंक ना. थाबर पर्वत रुपांतर जातानाय पेद्रूक जाकोबाक जुआंक आपोवन व्हेल्लें, सगळ्यांक उरूंक ना. शतापतीच्या घरा येतानाय पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंक आपोवन व्हेल्लें. आनी पेद्रू म्हणटा आतां थाबर पर्वतार गेला, लाजराच्या घरा गेला, हां जायराच्या घरा गेला, सगळे हांव आसलो. आतां तूं म्हणटाय हांव येता थंय तुमच्यान येवंक जायना. खंय येताय? हांव येतलो तुजे सांगाता, तूं खंय वच, हांव येतलो. पेद्रूची चिंता. पळया पेद्रू गोत्तू ना जेजू मरता म्हणून. पेद्रूची चिंता, तूं खंय येताय? हांव येता. तूं उदका वयल्यान चलताय? हांव चलतलो, बुडल्यार व्हडणी. तूं दोणीर येतलो? हांव येतलो. तूं चलोन येतलो? हांव येतलो. तूं गाडवाच्या हांव गाडवाच्या फाटीर येतलो. पेद्रूची हट्ट, भुरग्या बरी, हांव येता. आनी जेजू म्हणटा पेद्रू तूं आतां येता म्हणटाय वय, पूण आतां इकत्त पटी मायसर न्हय, देखून तूं 3 पटी म्हाका नेगार करतलोय कोम्यार सात घालच्या फुडें. पूण एक दीस तूं येतलोय, एक दीस तूं येतलोय, खंडीत येतलोय, म्हाका गोत आसा. पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, इजोवन आसा चिंता. खंय वताय सोम्या? आमी विचारूंक जाय सोम्या लागीं. सोमी जायते पटी आमच्या घरा येता, कळ्ळें? घरा येता, सांजेच्या वखदां घरा येता, पूण आंबोरेचो वेळ जाताना सोमी राखता 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 बैस चलता. कित्याक वता? तुमी विचारता ते खंय वताय सोम्या? कोण विचारना. कित्याक म्हळ्यार तुजी टी व्ही मुगतना, तुजे मोबायल मुगतना, हां तुजो नाटक मुगतना, तुजे पिक्चर मुगतना, तुजे उलोवन मुगतना जेजू राखो राखोन थंय बसता बसता उठून चलता. आमी कोण विचारना सोम्या तूं खंय वताय सोम्या? आमची चिंता आमकां जाय तेन्ना सोम्याक आपोवचें. राती 12 वरां फ्री जालें, आंबोरे म्हणया राती 12 वरां तेर्स म्हणया, ये सोम्या आतां ये, आमी फ्री जाल्या तूं ये, आमी आंबोरे म्हणया. आमच्या फुरसती प्रमाणें आमी जेजूक आपोवचें. पूण जेजू पयलीं त्यो राखोन रावता आनी तवळ जेजू उठून बेजारान चलता आमच्या घरांत हांव तवळ आमी विचारूंक जाय सोम्या खंय वताय? राव. एम्मावसाच्या वाटेर सीस आसले, एम्मावसाच्या वाटेर समकून वेताना सांज जाली आनी तवळ जेजू म्हणालो हांव येता, बाय बाय टाटा. आनी तवळ ते सीस म्हणाले खंय वताय? राव आमच्या सांगाता. खंय वताय सोम्या? राव आमच्या सांगाता राव. आमी म्हणूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी जायते पटी ते सवाल विचारना हांव जेजूक. ये मात म्हणटा हांव, ये ये सोम्या ये 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 ये. जेजू आयलो राखलो राखलो राखलो, तुवें ताका वाडोवंक नाय, तुवें ताका उलोवंक नाय, कांय नाय, तूं तुज्याच राटावळीन बिजी. सोमी राखो राखोन बायसन गेलो, वेताना तूं विचारूंक नाय खंय वताय सोम्या? राव म्हणूंक नाय. देखून सांग पावलो म्हणटा बोवा पूण बायन, सोमी म्हज्या सांगात आसतना म्हाका कसलीच भिरांत ना. सोमी म्हज्या सांगात आसतना म्हाका खाऊ जेण ना. सोमी म्हज्या सांगात आसतना म्हाका कांयच उणें पडना.
पण त्या सोम्याक म्हज्या सांगात दवरचें एक बरें वातावरण हांवें रुतां करूंक जाय. हेच्या पयल्या वाचपान पळया इसाया प्रवादी कितें म्हणटा. तो कितें म्हणटा, द्विपानो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांवें जल्मोवच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. हांव जल्मोवच्या आदीं गर्भांत म्हज्या आवयच्या गर्भांत किर्लोवच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुशव्यान तावन म्हाका ताणें नांवान आपयलो. पळया, म्हज्या आवयन म्हाका नांव दिवच्या पयलींच देवान म्हाका नांव दिलें. ताणें म्हजें तोंड दारीचे तालवारी बरी केलें. दारीच्या तालवारी बरी देखून इसाया प्रवादी एक बलिश्ट प्रवादी, नवाडी प्रवादी, जायतीं वर्सां आसलेलो प्रवादी. देवाचें उतर तीक्ष्ण रितीन ताणें सांगलें, 2 दारींच्या तालवारी बरी. हेणेंय बेंटलें तेणेंय बेंटलें, जायत्यांक दुखलें जाल्यार जायत्या जाणांनी जिवीत परिवर्तन केलें. तो म्हणटा आपल्या हातांच्या सावळ्यान ताणें म्हाका लिपयलो. इसाया प्रवादीक जायते कश्ट मेळ्ळे, दगदणी मेळ्ळे. देखून कश्ट केल्या सेवकाच्या विशयान तूं बरयता इसाया प्रवादी जायते कश्ट मेळ्ळे, दगदणी मेळ्ळे. आनी ह्या संदर्भांत तो म्हणटा ताच्या बावल्यान म्हाका ताणें लिपोवन धरलो. कशें कुंभीक पळय पिलां लिपोवन धरतात, कुंभी कशें पिलांक लिपयता तशें म्हाका ताणें लिपोवन धरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायला इसाया तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबणान कितें जालें. इसाया प्रवादी ताच्या तोंडांत सर्वेस्परान ताची उतरां घाली. बलिश्ट जालो तो. कित्याक देवाक ताणें सांडलो ना, देवाक ताणें पयस केलो ना. ताणें म्हळें खंय वेताय म्हजें तावन, म्हज्या सांगात राव सोम्या. आमी हर एकल्यांनी म्हणूंक जाय, सकाळीं उठ्ठनाय दनपाराय सांजेचे म्हणूंक जाय, खंय वेताय सोम्या म्हज्या सांगात राव. तूं म्हज्या सांगात आसतना म्हाका भें दिसना, तूं म्हज्या सांगात आसतना म्हाका भिरांत ना, तूं म्हज्या सांगात आसतना म्हाका कावजिणी बगना. सगळें बरें जाता, भलायकी मेळटा, संतोश मेळटा, समाधान मेळटा. देखून म्हज्या सांगात राव सोम्या म्हण आमी म्हणूंक जाय. असलें जिवीत जीव सोम्या लागीं कृपा मागया. आमी कृपा मागया. एक गीत तुमी म्हणूंक जाय. सोमी संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना, सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. अशें आमी सदांय म्हणूंक जाल्यार आमी धैर्यान भरतले हांव, सक्तीन भरतले हांव. सोमी आमच्या संगात आसतलो. इसाया बरी, पेद्रू बरी, जुवांव बरी. आमी सोम्याक महिमाडची कामां करूंक शकतले हांव. असलें जिवीत जीव सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण मागया. आमेन. सर्विस उदारपणा दिला जपून दिला सर्विस परत देवाला सासनी पिवन करता कष्टा वावरा सोपो तुवे मोजे ओटला तुकास भेटो दिवच्या म्हाकास तुवे रसला म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें न्ही तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा मानता तसलें जावं म्हण मागात. महिमेक आणि आमच्या केपूस देवा सर्वस्पोर म्हणून घे. भोदयाळ बापा आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदानाचे तुझे काकुळतीचे दिश्ट घाल. कश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटता. तो एकवट दिसान दीस वाडोवन
आमच्या पुन्हा जिवंतपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातैव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासू. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाची आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेले आनी आमचे तारण ताणें केलें. ही गणितां वर्ती गणितां सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतां सोदळबार संतोषान भरून तुजे मुखार निरंतरी वाकणता वयर सर्गार तांचे वाकणीक आमचे इत्थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Puviter baransu सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. उत्सर्गी तुका जय जय. मुगल भावानो भयणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. भगवंत अत्यंत एमिसाचें बलिदान भेटयतना सगळी आमची काळजां आमची मनां सुमयाच्या पांया तळा समर्पिया. सुमया खंय वताय आमच्या संगातार राव, आमच्या कुटुंबांत राव, आमच्या घरांत राव, आमच्या जिवितांत राव, आमच्या काळजांत, आमच्या मोतींत, आमच्या रक्ताच्या कणा कणांनी तूं राव म्हणून मागया. सगळे आमचे जिवीत सुमयाची कुडी रक्ता समर्पण दिवया. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हे दिने पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगते आपले सुकुशेने कस्टमरान सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्यात तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतासो गुट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्या आमी
बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत समुंडारी सोडण्याची कालसे तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्ता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरे देवाच्या माय संगती ती सपती बागेवान जुजाय बागेवान धर्मदूता बागेवान जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवन आमी सौम्य सौम्य सदांच आमचे जिवीत सरूंक देवा स्वादारी कृपा मागून सुमेर शिकलेले मागणे आमच्या हातोबार सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला आमकां शितां तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दयेकुणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडूंदरा जेजू क्रिस्तचेणे बरोवशान अतिरिक्तल्या कामकां तुजे उदारका कुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व अकांतांतली वाठाय कित्यार सोडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या समे जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना समेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो. माये मग सुगुत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी घालया पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी येयली मनशाच्या दारुणकायेन मनशाच्या कठोर काळजाच्या त्या परिस्थितींत कणवळ्यान भरलेली आमचे संगी रावंक अशें येता आमी ताचे सांगता रावंक जाय म्हूण कशी व्हरता हे शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन.
प्रार्थुया. करवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या आत्मीक उदार पोशणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हे सडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दोशी जाल्या. ताचे वरवीं सर्गा तुज्या सासणेचे वेतान आमकां वांटो दी म्हण आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. बश्या मगळ भावना भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. भगेन तपतो तरी व्हडा संख्येन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. माते मुखांतरी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमी खुशी व्हरतात. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. हर एक मंगळार सकाळी 8 वरां तशेंच 10:30 वरार नोवेनाची मिसां आसात. आनी हांगासर मीस नोवेन तशेंच सक्रामेंताचें आराधन ह्या वेळार तुमचे खातीर भक्तीकां खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर विविध कश्टां नश्टां वळख जाल्ल्या खातीर आमी विशेश करून मागता. मध्य मुखांतरी जायत्या भोवत्यां खातीर कश्टतल्यां खातीर निरंतरी आमी मागून आसा. ह्या संदर्भार आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. आमचे लागीं स्टॉल आसा. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ल्यो रेलिको, कोंतांबेतीनो, कुरीस, इमाजी इत्यादी आसा. ह्यो सगळ्यो आमच्या मेजूचा विरो झुजोवंक जय जुळोवंक आदार दिता. त्यो वस्तू वापरूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां आसा. गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडेक तशेंच भुरग्यां पिडेक संबंदी वखदां तशेंच तेलां ऑफिसान मेळटात. पवित्र केल्लीं तेलां तीं पवित्र केल्लें वखद आनी खंडीत तुमकां बरेंपण जोडून दिवंक शकता. तीं घेवंक तुमकां हांव उलो दिता. ताचो फायदो तुमी जोडा. तुमची मिसां ते सवां ऑफिसान दिया. थंयसर काण घेतात. ते सवां थंयसरी पाटी तुमी पुणशेतांत घालीत. कावन्सिलिंगाची मांडावळ आसा. आज मिसां उपरांत तुमी म्हाका मेळयेत. मिस जाल्लेच जेवण जावन म्हाका मेळयेत. कोण म्हाका खुद्द मेळोवंक आशेतात तुमी म्हाका मेळयेत. हप्त्या मदीं तुमी येवयेत. केदाळे तुमी येवयेत. आमी तुमचे खातीर विशेश करून मागता. आनी खंडीत तुमकां जायतें बरेंपण ह्या मुखांतर जाता. आनी संदर्भार तुमी हप्त्या मदें येवचें जाल्यार म्हाका फोन करून आयल्यार बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा ते तुमी घेवचें. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. फुलनी फुलाची पाकळी दिवन तुमी सहकार दिवंक उलो दिता. मंगळाराचें जेवण आसा. जेवणा स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावोंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना जाल्यार तुमच्या कुशेचें दान आमी स्विकार करता. फुलनी फुलाची पाकळी दिवन आदार दिया. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी बरीं कार्यां आसात. कुमगार, जिबल्यो, काजर इत्यादी आसा जाल्यार कांय तरी पुणशाचो उदास करा आनी आमकां हांगासर जेवण दिवंक कुमक करा. सगळी भक्तिकां तुमच्या खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागता. भगीत हप्त्याची देवस्तुती ब्रेस्तारा तावन आमी हांगासर आसी मांडावळ घाल्या. ब्रेस्तारा संजेर 5 वरार हांगासर संभ्रमी मिसाचें बलिदान, जेजूच्या निमाण्या जेवणाचें बलिदान आनी शुक्रारा संजे 3 वरार हांगासर कुर्सवाट इगर्जेंत उपरांत 4 वरार निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती आरंभ जाता. हालेलुयाच्या शनिवारा संजेर 7:15 वरार पास्काच्या फेस्ताची जागरणाची मीस सुरू जाता. जागरण सुरू जाता. 7:15 वरार उजो बेंजार, उजवाडाची रीत, पास्काचें गीत, तेच्या उपरांत मीस वचपां जाल्या उपरांत हांगासर उदक बेंजार उपरांत पवित्र स्नानाच्यो बसोण्यो नव्यान करच्यो अशें मिसाचें बलिदान मंदार सुरू येता. ह्या भोव ग्रेस्त 3 दिसांच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. व्हडा संख्यान येवन ह्या भक्तीपणान वांटेली जावंक उलो दिता. आयतार दिसा फेस्ताचें मीस 8 वरार आसतलें. ह्या संदर्भात तुमकां समेस्तां बरें फेस्त मागता. भगवंतात त्याची त्रिदुमाकी सर बरें मागता. कोणाक मुद्दम दिवंक आसा, मिसां दिवंक आसात, तुमी ऑफिसांत दिवची. थंयसर तीं येतात. आयच्या जेवणाक प्रायोजक रावल्यांत आयच्या जेवणाक फुलनी फुलाची पाकळी दिवन कुमक केल्यांत फेड्रीक फर्नांडीस कुटाम मदर अंगडी UK, रॉयसन आनी डायना डिसोजा पयल्या लग्ना जिविताचो उडास कडून एनिवर्सरी संदर्भार कितें चार्ल्स कुटिनो सांजूद वाडो हेलेन सेरावनी दोडी कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन ही वाद स्विकार करची. हें जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाड्याकारांनी. कुरकार असो, प्रतिनिधी असो, वाड्याकारां असो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेरी मागता. व्हड्या मिनतेन तांणी जेवण तयार केलां. तुमी सगळ्यांनी जेवी जाय म्हणून देखून निमाणें आराधन जाल्या उपरांत सगळ्यांनी जेवण वचूं जाय म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.
पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पावबिनीनो सर्गी सोमसोमोगाळ बाबा आमचे मागणे ऐकता बघे उजुतात देव सरकार सांजेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमच्या पासत विनंती करता सांजुतात देव आणि सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीचे जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया सुमिया जेजू ख्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या करण्यास वडपाव तुका आम्ही आमचे हे मागणे भेटयता तुका निंदर रुजुतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टाक दिसतो आम्ही उडास करता बघे म्हणतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे हे मागणे मेळयता ही जी जो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्ष मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर उगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या पवर्त उद्देशीन तूं आतां गरज आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोनी पेल्या सुकरो मोग वाडय आतां आमी बघे उजुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशा प्रमाणे तुज्या करतलोय म्हण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पाती नेहमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी उगलाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुतात देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी दरदूर जावन आसलेल्या बघे उजुतात देवा की आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडून दर सोमवार मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागती दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय पारिस्कर अडचणी दिसपण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तूं खेरीत शिरोधी जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी घर जावन तुज्या पूण शेताक पातकी नेन आयला ते कन्नी कडी बरोबर बसया फकत भाव भयणीनो जायतीं जाणां तुमी हांगासर ते संवाद धाडून दितात ते संवाद घालतात वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर पोस्टा मुखांत धाडून दितात आमी निरंतर तुमचे वसत मागता खंडीत जायतें बरेंपण तुमकां फावो जाता ह्या दिशेन जायतीं ते संवाद हांगासर आसात आमी वाचून सांगता तांचे बसत आनी तुमचे ते सांग बसत आमी मागया 22 जाणां बरी भलायकी फावो सांगूंक 13 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो सांगूंक 5 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो सांगूंक एकल्या घुमटेची तकलेची शिरेची ती संपूर्ण रितीन गुण सांगूंक एकल्याच्या उजव्या कुशीची बरीची आनी माथ्यातावन पांयाच्या तळवे पर्यंत ती सगळी दूख गुण सांगूंक तशेंच तेगा जाणांची मायग्रेन तकली पडापड गुण सांगूंक दोगा जाणांच्या आतप्यांच्या गंठीची दूख गुण सांगूंक तशेंच एकल्या उतरप्रायाच्या आवयक बरी भलायकी जेवंक बरी रूस फावो सांगूंक जिरवण फावो सांगूंक कुडी बरी भलायकी आनी सकत फावो सांगूंक नग बाबा आनी माया मोगान कुटुंबांत जियोंक समाधानाचें शांतीचें वातावरण रुपीत करूंक तशेंच एकल्या हाती धरिल्ल्या घराचें सगळें जगाचें काम बऱ्या तरान पंथा पावोवंक एकाच्या जगाचे समस्या आसात कसलेच प्रॉब्लेम नासतना बेगीनच ते इत्यार्थ जावंक 7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो सांगूंक दोगांक हजाराचें कार्य बऱ्यान सांगूंक 8 जाणां परगांवाची विजा फावो सांगूंक दोगा जाणांक आतापांयाची गांठीची दूख गुण सांगूंक तेका जाणां कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक 8 जाणां आमाल पिवण येतावन सुटका मेळोवंक तेका जाणां जागो बऱ्या मला विकून वचोंक दोगा जाणां कोर्ट केस बेगीन सित्यार्थ सांगूंक एकले थायरॉयड गुण सांगूंक तेका जाणां दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक एकल्या आवयक पुतात तावन मेळचे दोशी ती सुटका मेळोवंक दोगा जाणां पैन बऱ्यान जावंक एकल्याचे काजराचें कार्य बऱ्यान सांगूंक 6 जाणां रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक त्या कारणाचो बरो फुडार फावो सांगूंक 6 जाणांक एग्जामांत बरे मार्क्स काडून पास सांगूंक तेका जाणां कॅन्सर पिडा गुण सांगूंक दोगा जाणां नेगेटीव चिंता तावन भायर येवंक आनी पॉझिटीव चिंता पुरता करूंक एकल्या गॅस्ट्रीक पिडे गुण सांगूंक एकल्या वायट स्कीन डिसीज संपूर्ण रितीन गुण सांगूंक दोगां जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल ते नॉर्मल सांगूंक एकल्या हाती धरिल्लें घराचें काम बेगीन पंथ्या पावोवंक एकल्या UK प्रोसेसींग बऱ्यान सांगूंक एकल्या विजाचे समस्ये परिहार सांगूंक तशेंच 30 आनी 9 जाणां विविध गरजां खातीर मागो विनंती केल्या तांची गरजो आमची गरजो सांगात गुंतया ती बिगल्या हातो बारया सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया
अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका ओगलाप तुका सुमयान जेजू ओगलाप तुका स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगलाप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आम्ही सगळी उबारिली मागणी देईन स्वीकार कर आमच्या कानाक आमच्या गोबे कांदी सुमी आमच्या उल्याक फळ होती आणि आमकां मागलेले सगळे फोव कर सुमया तुझे उदंड दयान उदंड काकुळतीन आमची सगळी तेसां स्वीकार करून आमकां बेसांवानी बरोबर मागता सुमया हालेलुया 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 हांवें मागणी मुंदारशी म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बापार दोन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन पयस जावंडाय इवन ते संता म्हज्या काळजाचे गुणाय हांव तुका उलो मारता अशा शणलेल्या मरुसुतीचे केरी तेणें तुका देवान दिला म्हणजे जिणेचे कांटे गुड्या म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसन वर व्हडा पातीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमयेन तुजे महिमे वतन हांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेले जावं आमेन बगे उजूतात देवा उलय कस्त अडचणी निराशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बगे उजूतात देवा आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती आमच्या बाप साहेबा बिस्प साहेबा हे फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची स्वार्थ सुमेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शातांत पवरेड्यान धरच्या खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती जेजू बऱ्या गवळ्यान सुमेस लोकांक आनी आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करा प्रार्थीत करी शांती समाधान घडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती मगीन कुटुंबांची येयल्ल्या सुमयान जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती सरिल्ल्या सुमेस बाबा आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सास्तीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती आमी सुमेस्तांनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं संवसाराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बुलोवण्याचेर आनी कुडीच्या अकरा मोडण्याचेर जैत वरच्या की आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमे उद धर्मदूतांनी रक्त साक्षा बगे जुतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तो सुमोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पत्काचे आनी स्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बोळांनी घटाय दी कस्ट अडकळी मध्ये निराशेत आनी बेजाऱ्यांत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें जिणेच्या पैनान शबितायन सुमकोन सर्गी देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी भोवशें कर क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं आमेन. एकडी बरदोळे तांबी आमच्या हात आमच्या अर्द्याचेर दवरया जायते बरेपण सुमयान ह्या नव्या मुखांतर आमच्या जिवितान केलां सांजुदाच्या मजतीन जायते आशिर्वाद सुमयान आमचेर दिलां आमकां बेसांवांनी बरला आशिर्वाद नेटेन अजापा केले आमच्या जिवितांत सर बरेपणाचो उगडास कडून ताका आमी अर्गां दिवया सर तुणी अर्गां आसात सो जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासून एकल्याक पाटीन ती 2 गूण जाल्ल्या पासून एकल्या कुशीची बरयेची 2 गूण जाल्ल्या पासून एकल्याची तकलेची शिरेची गुमटेची 2 गूण जाल्ल्या पासून एकल्या कुटुंबां शांती समाधान रुता जाल्ल्या पासून एकल्या आवयक बरी भलायकी आनी कुडी सकत फावो जाल्ल्या पासून एकल्या बोरवेलांत बरें उदक फावो जाल्ल्या पासून एकल्या जाग्याची समस्या संपूर्ण रितीन ते फारीक जाल्ल्या पासून एकल्याचे हाती धरिल्लें काम पोता पावल्या पासून एकल्याक रीण फारीक करून कुरपा सकत बोळ दिल्ल्या पासून एकल्याची ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयलेल्या पासून 4 जाणांक बरें काम मेळिल्ल्या पासून तशेंच 22 जाणां बरें लाभलेल्या सर बरेपणाक अर्गां दितात तांचे संगत आमची अर्गां गोंत्या सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया म्हणजे संगी सर्वां सुमयाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका हात बारया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमयान होगलाप तुका सुमया जेजू होगलाप तुका स्तुती तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमयान वंदन जेजू. तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमयान आराधन तुका सुमया आराधन जेजू तुका सुमयान. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगलाप जेजू जेजू आराधन जेजू आमच्या जिवितांत सर केल्ल्या सर बरेपणापासून तुका अर्गां दिता सुमया तुमकां वत्तो कामता विश्वासी मोगाळी माहीत पासी देव आम्हा हर एकले जतन करताय मगलेले सगळे फोव करताय त्या पासून तुका आमी अर्गां दिता सुमया अर्गां जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 सर्गीचे बाबा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्याची जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगेन तद्द मरिफात आमी तुका अर्गां सर्गीचे दिता बापा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गोवळ्याच्या जतनान आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेन तद्द मरिफात आमी तुका अर्गां बाबा ह्या दिता नव्याच्या कुटुंबा बागेवन तद्दवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केल्ल्या आनी मुखार करूंक शिवयल्ल्या उपकारां बासोत बापा बगेन तद्द मरिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुवें तुजे देपात्यातल्या सुखान आसतना कुमोक केल्या आनी कश्टां निराशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तद्द मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पत्कातां सुटका दिल्या दुबोवेळी मती उजवाड दिल्यात आनी
ते दुखणी आमकां बुसवण दिल्या की बाप्पा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका बाबा तुझ्या एकल्याचे पुताची तुझे नवीन वेदेव सरार्थ तरलेल्या कारण बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्या की बाप्पा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची गण बेजार ऐपयस केल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका या बघेन सगळ्या सांजुदा मुखांतर जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका सांजुदाच्या मसतीन या पुंतळा सभार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका सांजुदा मुखान आमी मागले सर तुझ्या कुशप्रमाणे वेळा काळा ती आमकां फोव केल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका आमी सर सांगाता मेळोवन सुमेन शिकलेल्या मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमशितां तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मगर भाव भयणीनो आमच्या पिडेस भोंवणा पसोत देवा लागीं विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनुवारांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्पर पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कस चळू करी आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्पर येसुमिया पिडेसाची सेवा करचे समर्पित जाल्यार धाकट्या नरसांग आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा येसुमिया सकट पिडेस्तान थाळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा तुझ्या मनेर दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचें प्रार्थना सर्गीच्या येसुमिया बापायच्या दिसा आमी ऐकले आमच्या भाव भयणीचे सरते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकांच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचें प्रार्थना सर्गीच्या येसुमिया बापा आमचे लागी प्रत्येक मागणी विसरले ते स्वामी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयता ती सर्व ते सवा तुज्यारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना मगळ येसुमिया बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना घुसतूच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव करना तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना दयाळ येसुमिया बापा फावती जिणे संगाती वा संगाती मेळनासतना घुसतूच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणे संगाती वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जीवन ते देणें फोव कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा येसुमिया भुरग्याचे देणे आशिल्ले सर काजरी जोड्याची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबां संतोष चडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया ह्या अत्यंत जावच्या त्या 3 दिसाच्या त्रुदमाच्या संभ्रमाचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या मुखार आमचो भावार्थ आनी चड आनी तुजे तें आनी चड विस्वास दवरूंक तुजी गोरपा फावो कर म्हूण मागता आयक आमचें प्रार्थना मरी येसुमिया पिडेस तुजे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमा राणी एका कुळतीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बदे शिवेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शके ते तुजे काकुळदळे आमचेर परते आनी बदे शॉपरान तुजे कशें स्त्री भाव जेजूक आमकां दाखय हे दय आनी मोगाळी दिलो पी अहंकार मरये मोगळ भावपणी न्हय इकडी बोर मोहनपणी सर आमच्या पिडेस भावपणी सुडास काडया तांच्या बऱ्या भलायके पासत त्रिंदादेची मजत आमी मागया सांगता आमी म्हणया महिमा तुका सरपदवेतरा देवोपा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशासेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची पिदा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बसवणदारा कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गुण करताय प्रार्थुया बोधयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेने कष्टोवच्या तुझ्या साकरांनी साकरणेचे दयाळ दिसत घाल दुरुसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पथकांनी तळ जावन पिडे शिड्यांतली गुण जावन विकिस्तांनी भलायकी जुळोवन फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया बोधयाळ सुमया बाबत तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेदनातली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कस्तू ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडे सदान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मारा बैत पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जीव तांकां द्वादा दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुझे देन तांकां आपण बरी जाल्या म्हणून बघून दी तूं दयाळ सुमी सदांसांचे संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेस्तान सुखार अर्गां दिवन दित जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो सर्व देव बाप सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांगो तो तुमकां माई पासून का कुळतीन वागो दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालून आपली शांती तो तुमकां दिव
देवा सकल पूजे जो ख्रिस्त बापाच्या उजवा वैभवान बसला आणि आपल्या बसवण्याप्रमाणे संसारापर्यंत आमच्या संगत असा तो तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यांतो राहून तुमका वाटून तुमच्या पाटल्यांतो राहून तुमची राखण करू देवा पवित्र आत्म्याचे जेजूचे सांगूस वाढान भरले तो तुमचे त्यासचे सार वाईट भस्म उडो आणि तुमची चिन्ह आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसून या जीवन ख्रिस्ताच्या शांतीने मोगान तुमका दडता थोडी मिनिटांवर आम्ही सक्रामेताचे आराधना करून भलायकी जोडून घेतल्या समाधान जोडून घेतल्या बेसावा जोडून घेतल्या भक्तीनी आराधना वाटेली सांग तुमका उलो दिता आराधनाची गीत आम्ही गावया संगीत असा सुख दुःख तू संगी असा जेजू दिन तुझी ससा आमका दिन तुझी ससा आमची संगीत असा सुखा दुखा तू संगी असा जेजू दिन तुझी ससा आमका दिन तुझी ससा कनबेजाराय आमकां दोस्ताना समया संतोष काळजान तूं बरोवंक येताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तपतना समया बक्षूंक कृपा तूं दिताय जेजू बेंबिरांत आमकां दसतना सोम्या धैर्यान आमकां बरोवंक तूं येताय सोम्या दुस्मान आमकां वेडो घालना आमकां अपाय हाडटाना जैत आमकां जोड दिवंक येताय सोम्या एकसुरपणांत आमी आसतना मोगा सांगत तूं दिताय मरणा तडी पावतना ससान जिवीत तूं लाभयताय कंद बेजाराय कंद बेजाराय आमकां दुस्ताना संतोष काळजान तूं बोलताय जेजू दुखची उतरां काळजान तोपताना बक्षूंक कृपा तूं दिताय जेजू
आमची संगीत तूं आसाय सुखा दुखा तूं संगी आसा जेजू दिन तुजी ससाय आमकां दिन तुजी ससाय आमची संगीत तूं आसा सुखा दुखा तूं संगी आसा जेजू दिन तुजी ससाय आमकां दिन तुजी ससाय हालेलुया आमच्या संगी आसाय सोम्या तूं आमच्या सुखांत आसाय आमच्या दुखांत आसाय आमच्या खंत बेजारांत तूं आसाय आमकां सोडून वचना सोम्या आमच्या संगात राव सोम्या तुका आमी आराधन करता तुजी स्तुती करता तुका वाग करता तुका दिन वाचता तुका उगळचिता सोम्या हालेलुया हालेलुया हातो बारी आनी रत्न स्तुती करी आमी हालेलुया 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 बोला मरा समिया हालेलुया 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 अर्गा तुका समिया जे जोगळप तुका समिया जे जोरादा तुका समिया जे हालेलुया 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 आराधना येशुवे वंदना येशुवे आराधना येशुवे थैंक यू जीसस लव यू जीसस एडोर यू जीसस हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान उगळप तुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 मगर बाबडी बश्याम कीर्तन 147 साम 147 कितें म्हणटा हालेलुया म्हणटा कितें म्हणटा हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करा कितें सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा आमच्या देवाक कीर्तनां गावची कितलें बरें आमच्या देवाची कीर्तनां गावची कितलें बरें ताची स्तुती करचें कितलें सोबीत ताचे स्तुती करचे कितलें सुबीत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सर्वेस्पराची स्तुती करा कितें सर्वेस्पराची स्तुती करा आमच्या देवाक आमच्या देवाक कीर्तनां गावची कीर्तनां गावची कितलें बरें कितलें बरें ताची स्तुती करची ताची स्तुती कितलें करची सोबीत कितलें सुबीत कितलें सोबीत कितलें प्रेज द सुबीत लॉर्ड प्रेज द प्रेज लॉर्ड द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 तुमच्या मगाच्या भाव भयणीनो सोमेची स्तुती करूंक जाय आमी सोमेची स्तुती केल्ल्यानंत कितें जाता आमचे थंय एक नवें साव येता आमचे ते असले सगळी दुखी पयस वतात आमचे ते असले सैतानाचे बांदपा सगळे तुटोन वतात देखून सोम्याची स्तुती आमी करूंक जाय एक नवो दीस भगेव तप्त्यांत हो पवित्र दीस मंगळाराचो दीस देखून उबी रावया दीस उदेला म्हणलें गीत आमी गावया सुदेला सोडवणे सोदी सुदेला जेजू आयला सोडवंड जेजू आयला दिसुदेला दिसुदेला सोडवण दिवसो दिसुदेला जेजू आयला
सोडवंदा जेजू आयला. हालेलुया गाऊया आम्ही. हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया. गीत गाऊया आम्ही. हालेलुया 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 आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया. गीत गाऊया आम्ही. हालेलुया. उजवाडायला 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 संसाराचो उजवाड. जेजू संसाराचो उजवाड. जेजू आयला जेजू आयला. सोडवंदा जेजू आयला. मोगयला मोगयला मोगयला. सर्गीचो मोग. जेजू जाऊन असा सर्गीचो मोग. जेजू आयला जेजू आयला. सोडवंदा जेजू आयला. या सम्याक वंदन करूया. वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू. ओगळप जेजू ओगळप जेजू ओगळप जेजू ओगळप तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया 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 हाला 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 शदला बला बला नलैया हाला हाला. गीत गाऊया आम्ही. हालेलुया 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 हालेलुया. गीत गाऊया आम्ही. हालेलुया 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 हालेलुया. उलमरा सुम्या बाबा उलमरा सगळ्या काळचा उलमरा आमचं सुम्या आमच्या मध्ये असा. सगळ्या सत्य शोधनी सगळ्या पंचा शोधनी सगळ्या राष्ट्र शोधनी जेजू ख्रिस्त आमच्या मध्ये असा. हे सम्या आराधन करूया. सम्या जेजू तुका मी आराधन करता तुझी स्तुती करता. तू बघतो तू पदवेता तू कंकुळता तू महिमे बरी तुझ्या बघा दुसरं देव करा. तुझी स्तुती करता सम्या तुका आराधन करता. हे सगळे भक्ती का बरोबर हे सगळ्या भक्ती का बरोबर तुका आराधन करता सम्या. हर गान जेजू हगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन छेस. हालेलुया 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 हालेलुया. गीत गाऊया आम्ही. हालेलुया. हर गान तुका सुमियान जेजू ओगळप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तशी आम्ही म्हणजे मगाच्या भावानो बहिणीनो इकडे वर सुमिया पळया. आमचो सुमी आमच्या मध्ये आसा. आमचो सुमी आमच्या मध्ये आसा. या संदर्भात ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया. प्रत्येक रितीन आमी ताची काकुळत मागया ताची गुरपा मागया. आमी जायते फावटी सुमयाक लेखाक दवरूंक ना. जायते फावटी सुमयाक आमी तिरस्कार केला. जायते फावटी सुमयाक आमी राखूंक केला. जायते फावटी सुमयाक आमी विकृत केला सुद्दां आसा. बरी सुमयाचे बक्षणे मागे सुमयाक लागीं विचारून आमी खंय वयताय सुमया म्हणून विचारूंक ना. आमी स्वार्थी जाल्या. इकडे पण दोळे दांपा तुमच्या हातून चर्द्याचे दवरा. तुम्ही गेले पदकाची दूख धरा. तुम्ही कळीत आसून कळीत नासतना पथक केल्लें आसा जाल्यार बक्षणे मागा. प्राचीन काळाच्या निमाण्या अंतर भगवंत हप्त्यांत आमी आसा. जायतीं जाणां कुमसार जाल्यांत थोड्या कुमसार जावंक अवकाश मेळोवं ना. सुमये मुखार आमी आसा. पदकाची दूख धरा. सुमी म्हणटा तुमची पातकीची न्ही सांडा परी कब सत्माना. तुमचे पातक रडा पदकाचे बक्षणे मागा आनी हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो.
म्हजे पासोर तुमी रडा नाकात, तुमच्या पासोर रडा, तुमच्या भुरग्यां बाळां पासोर रडा, तुमच्या भुरग्यां बाळां पासोर रडा, तांच्या काकुळत मागा, मागा मोक्षणें मागा, त्या काळजां ताच्या समोर या. हे तुमी कश्ट तेल्ल्यानो, वजन वयतेल्ल्यानो म्हजे सनी मोक्षणें मागा म्हणटा स्वामी. हांव आयलो स्वामी, तुजे शेव आयलो, तुजे काळीज तुका उगडापून दवरता, बरो वचून तुजे शें आयला स्वामी. आशिर्वाद दी म्हाका, तुजी पदकां बक्षी, नवे जिवी जीव करपा लाभय म्हूण मागा. दोळे दांपून तुमच्या पदकाचो उडास काडून म्हजें मोक्षणें मागा. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापून तुका, बरो वचून तुजेशी आयला बापा. आशिर्वाद दी म्हाका. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापून तुका, बरो वचून तुजेशी आयला बापा. आशिर्वाद दी म्हाका. तुजी विणे दिसांनी रात सुख समाधान आशिलो, तुजे कुशेचे कांय गुमान नासता, स्वागुशी करून भजलो. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापून तुका, बरो वचून तुजेशी आयला बापा. आशिर्वाद दी म्हाका. बापा म्हज्या बक्षी म्हाका, राजी जावं गांवा शेतां, आसतावणी जिणी बदलो बापा. तुज्या मोगान जियेता. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापून तुका, बरो वचून तुजेशी आयला बापा. आशिर्वाद दी म्हाका. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापून तुका, बरो वचून तुजेशी आयला बापा. आशिर्वाद दी म्हाका. आशिर्वाद दी म्हाका. म्हगेले भाव भयणीनो, परत एक घडी भर सुमया पळया. कस्तार आसलेले आमकां सुमया पळयता, नसता वळख जाल्ल्यान सुमया पळयता, विविध बांदपासां वळख जाल्ल्यान सुमया पळयता. सुमे लागीं येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो सुमी आमकां पळयता. येया तुमी म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीन आमी कश्ट नासा, एका ना एका रितीन आमी विविध रितीचे समस्या बली जाल्ले आसा, पिडा शिडा आसा. घडीभर दोळे दांपा समर्पिया सगळी तुमची कूड माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी कूड सुमया समर्पिया. कुडीची सगळी पिडा शिडा कश्ट कनवळे अंकांत सुमया समर्पिया. तुमची कंत तुमची बेजारा सुमया समर्पिया. समर्पिया सुमयाक तुमचे कुटुंब समर्पिया, तुमची भुरगीं बाळां समर्पिया.
तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या कुटुंबाच्या सरसंद्यांक तुमचे पिडेस्त कुटुंबाचे संदे आसात तुमच्या उतर प्रायची कुटुंबाचे संदे आसात सम्या समर्पिया समर्पण दिया सम्या तुमचं वावर तुमचे काम तुमचे कष्ट वावंट सगळी सम्या समर्पिया विविध रितीचे समस्या आसात आर्थिक अडचणी आसा विविध रितीचे टेन्शन आसा मतीचे समस्या आसा करंदय आसा डिप्रेशन आसा सम्या समर्पिया हो ते काम ना भुरग्याचे देणे ना विविध रितीची पिडा कॅन्सराची पिडा ह्या कॅन्सरचे पिडेंत रक्ताचे कॅन्सर लंग्साचे कॅन्सर अनकिटीचे कॅन्सर पोटान कॅन्सर गर्भकोशाचे कॅन्सर ब्रेस्टचे कॅन्सर ब्रेनचे कॅन्सर जिबेचे कॅन्सर असले संदिग्ध परिस्थितीन कष्टतली जायती जाणां आसात किडनीचे पिडेन कष्टतली आसात कळसाच्या पिडेन कष्टतली आसात विविध मरेकार पिडेन कष्टतली आसात विविध दुखींनी वळवळतली आसात गॅस्ट्रिकाच्या पिडेन कष्टतली आसात बीपीच्या पिडेन कष्टतली आसात कठीण डायबेटीक पिडेन कष्टतली आसात समय लागी मागा आपूट समय गुण कर टचस हीलस म्हणून मागा ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ तुझे पवित्र अमूल्य रक्त आमकां दोन्ही तळ करे तुझे पवित्र रगत आमच्या कुडीचेर शेणाव तुझे पवित्र रक्ताचे थेंबे आमच्या कुडीन त्या हरियक रक्ताच्या थेंब्यान मेळोवन आमकां गुण कर म्हणून मागे आमी मागा तुम्ही घेतल्यात बाबत्तान मागा तुम्ही घेतल्यात समय लागी मागा तिणेंतले कस्त मेळ्ळार कळ्ळ्यान थंय भरता दुकां सोमिया तुकांनी रूख रुसलेलो तुम सांबाळताय सदां म्हणले बरोवशान आमी आसा वेळा दुनियानी भरता तुका दुकानी सूर रसलो तो सांभाळता सदा चंचल जायना तू चंचल जायना का बाबा तू कंगल जायना का असतलो पंत पर्यंत तुझे जिवितांत लागीच म्हणलं उडा आसतवर तुझ्या देखून बाबा बहिणी कंगल जायना का कंगल जायना का असतलो पंत तळणे संपडताना अंकरांतल्या पासन सोम्या कुर्साची सवळी सगळी वाट दाखयता बरवसो दिता बळ दिता दैर दिता सोम्या तळणेंत सांपडताना अंकारांतल्या कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा तळणे संपडताना तळणेंत सांपडताना अंकरांतल्या त्या पासान सोम्या अंकारांतल्या त्या पासान कुर्साची तुझी सावळी कुर्साची सावळी ताची सारकी दिशा दाखयता वाट दाखयता दाखयता सारकी देखून सोम्या चंचल जायना चंचल जायना आणि हांव खंगल जायना आणि हांव निराशी जायना तुझो आशीर्वाद पुरो म्हाका आसतलो तुझी सकत पुरो सोम्या लागीच हांव देखून भावा बहिणी तुम्ही चंचल जायना का चंचल जायना का कंगल जायना का
Astro pont bia Nagin suhau tuja Astro pont bia Nagin suhau Nirantar Haleluya, 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 haleluya. Ulah mara samya. Nirantar ulah mara bawarta, ulah mara patki, ulah mara wiswasa, ulah mara samya. Samya आमच्या मध्ये असा samya आमका यावत गुण करता. samya आमका गुण करता. उला मारा samya bawarta उला मारा. जाहिराच्या दुवे जिवंत केला. जाहिर उला मारले. काननगार स्त्री उला मारले. समार्याच्या स्त्री जेजू उला मारले. त्या समापान आम्ही उला मारिया. कुरडे भारती उला मारले samya उला मारले. बेसायचे ताळे लागे आकुलेले आता जे मनसा उला मारले. सगळ्या उला मारलेले. सगळे उला मारलेले samya नाही केले आणि सगळे गुण केले. उला मारा बाबा उला मारा. हालेलुया 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 samya जेजू सगळे भक्तांचे जो आशीर्वाद घाल. तुझी गुण करते दिव्य सगळ्याचे शिरशिर मिळे. तुझे पवित्र कशमीर तळक तुझ्या नावात गुण कर. तुझ्या नावात आशीर्वादी सर्व वाईट सत्य दाव कोण सत्य दाव देव सरा जन नाड दाव पाठ मात्र दाव पिती सोडा दाव वार samya तुझी गुण करते सगळ्यात लाभ. तुझ्या पवित्र कशमीर नितळ कर. तुझ्या नावात गुण कर. तुझ्या नावात आशीर्वाद. तुझ्या नावात बेसावर वर samya तुझ्या पवित्र अमोल रगशण नितळ कर. तुझ्या रक्त सत्तम हरी एक पुरुषाच्या रक्ताच्या थेंबात मिळवली samya सगळी संपूर्ण पीडा गुण जाऊ दे सुटकारा पावू दे. हालेलुया 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 touch them heal them Lord. आपण गुण कर samya आपण ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आता बारिया hallelujah. 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 आमच्या तकलेचे दवरिया आमच्या तकलेचे दवरिया दोळे दांबिया पवित्र आत्म्याची मजत मागया पवित्र आत्म्या देवानी आमका अभिषेक करूं घे. आमका धैर्यान भरूंक घे. आमका शक्तीन भरूंक घे. पवित्र आत्म्या तुझ्या बेसवानी भरूंक घे. पेंतेकोस्त दिसा मरियेच्या अपॉस्टलांच्या देवान आयलेले पवित्र आत्म्या आमच्या देवानी तुझी सकतला बाई तुझी जाणवायला बाई कृपाला बाई बेसावला बाई आमचे जीवी तुझ्या फळाने आणि देण्याने बर देवान ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये अभिषेक कर म्हणून मागे सर्वेश्वर देवा जसे पेंतेकोस्त दिसा तुझे पवित्र आत्म्या पाठवलोय तसं पवित्र आत्मा या सगळ्या भक्तिकांचेर पाठय. तुझ्या कृपा देण्याचं पाऊस तांचेर वत. तांच्या मुखल्यावर तुका वाटतं की पवित्र आत्म्या त्यांच्या पटल्यावर संरक्षण कर. त्यांच्या बगल्यावर नका संगाती त्यांच्या वैरव निरंतर आशीर्वाद लाभून घे पवित्र आत्म्या. तुका समाईमा तुका जाऊन स्तुती आराधना वगळा प ससनाच्या ससनाक आमेन. मग बाबडीनं पवित्र तलाची मागणी मी करता हूँ या संदर्भ पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही गावचे. युगात पवित्र आत्म्या तुका आमची मोती तुझे सत्य आमका रावत आमचे सोवे स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोती तुझे सत्य आमका रावत आमचे सोवे तुझी जे तुझे उद्धार संस्कारची बुंसुलदार आणि बुदेना सगळे तुझलं तुझी विद्युचे उद्धार संस्कार वाटची बुंसुलदार आणि बुदेना सगळे तुझलं स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोती तुझे सत्य रावता
स्तोत्र हालेलुया 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 हर गान तुका सुमिया जे जोगला तुका सुमिया जे जोरा दान तुका सुमिया जे हालेलुया 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 तुका सुमियान जेजू Ergan tu kasih oglap तुका सुमियान जेजू Oglap tu kasih स्तुति तुका सुमियान जेजू स्तुति तुका सुमियान आराधन तुका सुमियान जेजू आराधन तुका हालेलुया Haleluya हालेलुया Haleluya हालेलुया Haleluya हालेलुया Haleluya सुमिया दिन वासून दोन चाळयो बेडया सुमिया सोन भोगाम का जालो जाल्यार प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द Lord लॉर्ड Praise the Lord हालेलुया Hallelujah सुमिया Hallelujah सो आशीर्वाद घेऊन गावी गीत येते वडा सक्रमेंट या विचित्र सक्रमेंताका तुझ्या कष्टाचो उडास तूं आमकां सोडलाय तुझ्या सुडवणेचो वळसदान समजे मी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या कल्तिकायाच्या जिविता वर विसदास आमी तुजे सवय आसच्या आनी तुवें आमचे सवय आसून आमकां पवित्र करूंक आनी तुजो दास तुका मानता तसली जिणी जीवन तुका महिमा हाडूंक आजची सर्व कार्य आमी कामां करूंक तूं आमकां फोव कर जोची येत आनी राजवर्सला येताय ससनाच्या ससना
आमी बी रावया 3 श्लोक आमी व्हडल्यान म्हणया सदैव जावं समयाचें नांव आतां सदां सर्वदा आतां सदां सर्वदा सदैव जावं हात उबारया सदैव जावं समयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव आतां आनी सदां सदैव जावं समयाचें नांव आतां आनी सदां आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सदैव जावं समयाचें नांव आतां आनी सदां हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कारी काळसा दिवाशी मोना सुम्याक का दिव्या दिन्या पासो ताच्या मुखा पासो तुरत्या मुखा तासो भावुया कारी काळसा दिलवाशी मोना सुम्याक गादिव्या दिन्या पासून ताच्या मोगा पासून वरत्या मुखात सुबाहुया सुबे अंगार मोरी आशीर्वादी भगवान कृष्णाचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं